नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या येवकार हांव गौरीश परमामणकर. गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. जानेवारी मेरेन गोंय शेतकी धोरण तयार करपाची सरकाराची मोख. प्रजासत्ताक दिसाक उजवाडाक येवंक शकता शेतकी धोरण. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान घेतले उज्जैनच्या महाकालाचे दर्शन. केली विधिवत पूजा. वेळूस न्हंयच्या देगेर किंग कोब्रा सापडलो. प्राणीमित्र प्रदीप गोंडाळकर हाणें केलो रान खात्याच्या सुवादीन. गोवा मायल्स ॲपा वरवीं बूक करपाक मेळटली तिकिटां. ॲपांत जावची आसात सुदारणा. मनीसबळाचेर जावचो ना परिणाम म्हणटा केटीसी अध्यक्ष तुयेकार. मडगांवच्या होलसेल नुस्तें मार्केटा भायर सांचून रावल्यात कोयराच्यो राशी. कोयराक लागून लोकांक जाता त्रास. आनी गणपतीच्या मुर्तींचो पारंपारीक वेवसाय बंद पडपाच्या वाटेर. गोंया भायल्या मुर्तींक लागून वेवसायाक फटको. सरकारान पीओपी मुर्त्यांचेर घालची बंदी. युवा कलाकारांची मागणी. आनी आतां खबरो विस्तारांत. गोंयचें शेतकी धोरण येता त्या प्रजासत्ताक दिसा मेरेन तयार करपाची मोख सरकारान दवरला. शेतकी पिकावळ वाडोवन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नांत वाड करप ह्या हेतान हे धोरण सरकार चालीक लायता अशी माहिती शेतकी मंत्री रवी नायकान दिली. शेतकी धोरण तयार करपाच्या हेतान सोमारा शेती तज्ञां वांगडा मंत्री रवी नायक हांणी खासा बसका घेतली. ह्या वेळार संशोधक नंदकुमार कामत, शेतकी संचालक नेविल आल्फान्सो, प्रकाश वेळीप तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. जे पॉलिसी करपाचे आसा आमचे गव्हर्मेंट हेजी पयलू हे आगरची पॉलिसीचेर पयलू मिटींग जाल्या. पयलू जाल्ले आसात आमचे म्हाका आसता आमचो विजय सरदेसाय आतांचो आमदार आनी तेजे नंतर मागीर हो आशिल्लो आमचो हांगसरलो MLA एज ए डेप्युटी सीएम बाबू कवळेकर तेजे अंडर जाली. आनी आतां ती कंटिन्यू आतां आमी जी नवीन कमिटी आसा आनी नवीन कमिटीचे सगळे तरेचे आमचे लोक आसा. हांगसर भले कामत भाव आसा, प्रकाश वेळीप आसा, सगळे हे आसात. आनी हेजेर आमी आयज डिस्कशन जालें सगळे तरेचे. आनी आमचे सगळे जे आग्रीच्या फिल्डांचे आमचे हांगसर बरे एक्सपर्ट हांगा आशिल्ले. आनीक पयलींचे थोडे डायरेक्टर आशिल्ले आग्रीचेर. आनी ह्या विशयी चर्चा जाली. आनी आमी फुडें कितें करची पॉलिसी आग्रीचे पॉलिसीचेर लोकांक मेळपाचें जावं सरपंचाक मेळपाचें हें सगळें वेगवेगळे तरेचे आमी हांगसर हें केल्लें आसा. आनीक त्या प्रमाणे आमी आतां एक सब कमिटी केल्ली आसा. आनी सब कमिटी केल्या नंतर तेंचे कडल्यान रिपोर्ट येतलो आनी त्या प्रमाणे आमी हो बेगीच्या बेगीन आमी आग्रीची पॉलिसी करपाची ठरयिल्लें आसा. आनी चड करून आग्रीचे जे आसात शेतकरी जे आसात तेंचो फायदो जावचो अशें म्हणून. आनी त्याच बरोबर आमी दुसरें हें केल्लें आसा की आमकां हांगासर जाय आशिल्लें कित्याक आग्रीचे टेनन्सी एक्ट जो आसा तेजें इम्प्लिमेंटेशन बेगीन जावचें. ताका लागून आमी रेव्हेन्यू मिनिस्टराक रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाकय आपोवपाचें केल्लें आसा. आनी त्या वेळार तें ठरतलें की हांगा हें कितें शेतकरी कशें आसा कितें आसा आग्रीचे टेनन्सी खंय पावल्लो आसा सगळे कडेन मामलार आसा काय ना हे विशयी चर्चा जातली. आनीक हे आमी जे आसा जें ठरयलां तें फुडें वचपाचें आनी फास्ट. आमचे डायरेक्टर हांगा आसा, प्रकाश वेळीप आसा, कामां सगळे तरेचे हांगा एक्सपर्ट हांगसर येयल्ले. सादारणपणे हांव एक सायंटिस्ट किंवा टेक्निकल पर्सन आनी ड्राफ्टिंगाचें फायनल कामूय हांवें तांकां सांगलां हांव पळयतलो म्हणून पॉलिसीचें. जाल्यार रिपब्लीक डेच्या पयलीं हें सगळें सोंपतलें असो आमचो अंदाज आसा. भारताचो 75वो गणतंत्र दीस आसतलो त्या दिसा म्हाका दिसता आमचे चेअरमॅन ती घोशणा करतले ताचे पयलींच्या दिसा 25 जानेवारी ही मोख दवरया आमी. सर 75th रिपब्लीक डे ऑफ इंडिया इज ऑन 26 जानेवारी 2024. ताजे पूर्वसंध्येक आमी कॅबिनेटाक धाडया ती पॉलिसी अशें आमकां दिसता. कॅबिनेटाक धाडून ती आमी सोंपयता तो विशय. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सोमारा महाकालाचे दर्शन घेतले.
मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मध्य प्रदेशातल्या उज्जैन हांगासर वचून महाकालाच्या देवळांत पुजा केली. सगळ्यांची भलायकी बरी उरची, गोंयची उदरगत जावची अशी बाबा महाकाला कडेन प्रार्थना केल्ल्याचे मुखेलमंत्र्यान सांगले. मुखेलमंत्र्या वांगडा मंत्री विश्वजीत राणे, दामू नायक, आमदार देविया राणे हांणी लेगीत महाकालाचे दर्शन घेतले. बाबा महाकाल के दर्शन के लिए यहाँ पे आया था. बाबा महाकाल के मैंने प्रार्थना की, गोवा के सभी लोगों का आरोग्य और गोवा के विकास और भरभराटी के लिए बाबा महाकाल से प्रार्थना की. मेरे साथ में हमारे माननीय मंत्री जी विश्वजीत राणे, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी दामोदर नाइक, एमएलए डॉक्टर दिव्या राणे, ये सभी लोग हम साथ में थे. बाबा महाकाल से इतनी ही मांग रखी है. जय महाकाल. गोंयांत शाडू मातयेच्यो गणपतीच्यो मुर्ती करपी पारंपारीक कलाकारांचो वेवसाय कावलाक आयला. सध्या शाडू मातयेचें मोल वाडला, रंग म्हारग जाला, ताका लागून मुर्तीकारांक गणपतीच्यो मुर्त्यो परवडनात. गोंया भायल्या पीओपीच्या मुर्तींक लागून वेवसायाक फटको बसला. पळयात खासा रिपोर्ट. गोंयच्या लोकांची आवडटी परब म्हळ्यार चवथ. श्री गणेशाच्यो मुर्ती करपा खातीर गणपती चित्रशाळेंतले चित्रकार तल्लीन जाल्यात. तातूंत तरणाट्यांनी आतां हें काम उमेदीन हातान घेतलां. रातभर जागे रावन ह्यो मुर्त्यो ते घडयतना दिसतात. सध्या गोकुळवाडी सांखळेच्या ह्या वेलिंगकर कार्यशाळेन गणपती रंगोवपाच्या कामाक गती आयल्या. सांखळेचे नामनेचे चित्रकार वेलिंगकार भावंडांची ही चित्रशाळा. गणपती मुर्त्यो करपाचे घरांत चलत आयिल्लें काम गोंयांतल्या जायत्या तरणाट्यांनी जपून दवरलां. असोच एक 30 वर्सां पिरायेचो तरणाटो म्हणल्यार सांखळे गांवांतलो कलाकार प्रथमेश वेलिंगकार. वेवसायान धंदेकार, पूण आपलो पणजो, आजो, काका हांणी सुरू केल्ली ही परंपरा ताणें आनी ताच्या भावंडांनी आपल्या भुजार घेवन ती बरे तरेन राखून दवरल्या. आणि ना म्हटल्यार आमचे गणपती 200ची सुमार आहा, सगळे मातयेचे. आणि ह्या व्हिडिओन हांव एक गव्हर्मेंटाक एकूच रिक्वेस्ट करता की आतां हे लोक आतां भायले गणपती घेवन येता पीओपीचे, जाय आपल्याक घेवन बसता रस्त्यार. म्हणजे एक हो गणपती आतां शाळा उरोंक ना. एक लोकांनी आतां गणपतीचो धंदो केला. लोकांनी पीओपीचे गणपती हाडटा, जाय ते घेवन बसता, जाय ते रेटींनी दिता लोकांक काडून. आनी हे मातयेचे गणपती करपी आहा पळय, खरे कलाकार मातीक हे काम करपी आहा ते थंयच उरले. तेंची कला गेली फुकट ती आतां. हे एकूच गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट आहा ती गणपती घेवन जळमाळाक बसता तांकां बंद करचे. आनी कायद्यान जी शाळा लोकांच्यो पयलीं पासून त्यो चालू ठेवच्यो. आनी हे गव्हर्मेंटान त्या रस्त्यार घेवन बसता तेंचेर कडक कारवाई घेवची, एकूच मागणी आहा गव्हर्मेंटा कडेन. अंदू तांच्यांनी आपले चित्रशाळेंत सुमार 280 गणपती केला. ह्या कामाक प्रथमेशाक ताचे भाव सत्यवान, हिमांशू, भावोजी तशेंच गांवचे बरे मागपी पालव दितात. ह्या वेलिंगकार भावंडांनी केल्ल्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो होंडा, सड्यार, बिड्डे, वाळपय, सांकळी आनी दिवचलचे लोक व्हरतात. गणपती करपाक आतां म्हाका दिसता पयलीं आमचो आजो करतालो, मागीर काका, आतां आमी चलयता, बाबू प्रथमेश आनी हांव. आतां आमकां ना म्हटल्यार अशी 90 वर्सां तरी जातली. पयलीं घरा कडेन ते बुट्टी येयल्या बरोबर मागीर ते उदीक लागून आतां आमी मागीर ते देवा कडेन करता राधाकृष्णाच्या देवा वचून मागीर आमी हांगा येयले. थंय ना म्हटल्यार 30-40 वर्सां तरी कितें तरी केलां आसता. 280 सुमार आहा गणपती, सगळे मातयेचेच गणपती करता आमी. आतां ना म्हटल्यार हांगा व्होणा, सड्यार, बिड्डे, वाळपय अशें वयता सगळे कडेन. आनी सांखळेचे सगळे. आनी आमकां मदत करपाक सगळे हेल्प करपाक आमकां फ्रेंड आमचे ते करण सकल, भावोजी, आदू, साई, काका बी सगळे आमचे सगळे येता. ते वांगडा आमी मागीर रातभर बसता आनी मागीर पेंटींग करता. टोटल सगळे आमी मातयेचे गणपती करी सगळे. आनी आतां ते कितें आतां ते सगळे भायले गणपती येता आनी सगळे कडेन घेवन बसता गणपती. पेंटींग केल्लेले जाता ते हे घालून. ते सगळे मागीर कितें आतां मातयेचे गणपती करता तांकां सगळ्यांक त्रास जाल्लेले आहा.
तर आता कितें तेंचे मातशें गिरायकां हाडलेली आहा तेका लागून ते सगळे हे जालो त्रास जालो ते मातशें कितें आहा ते सगळे कडेन मातशें बंद करचें गव्हर्मेंटान इतकेच आमी गव्हर्मेंटा कडेन आमी रिक्वेस्ट करता. गोंयांत शाडू मातयेच्या गणपतीच्यो मुर्ती करपी पारंपारीक कलाकारांचो वेवसाय कावलाक आयला. गोंयांतल्या कितल्याशाच पारंपारीक गणपतीच्यो मुर्ती करप्यांनी आपलो वेवसाय बंद केला. सध्या शाडू मातयेचें मोल वाडला, रंग म्हारग जाला. ताका लागून मुर्तीकारांक गणपतीच्यो मुर्ती परवडना. गणपतीचे मुर्तीचे मोल चड दवरले जाल्यार लोक घेनात. ताका लागून हो वेवसाय तिगोवन दवरप कठीण जाला. आनी चड करून गोंया भायल्या पीओपीच्या मुर्तींक लागून लोक पारंपारीक मुर्तीकारां कडेन येनात आनी मातयेच्या मुर्तींची मागणी उणी जाता. म्हूण सरकारान भायल्यान पीओपीच्यो मुर्ती हाडप्यांचेर बंदी घालची अशी मागणी गणपतीची मूर्त करपी हिमांशू वेलिंगकार हाणें केला. हांव सांखळे गांवाचो. आमची जी शाळा आहा ती जवळ जवळ 80-90 वर्सां पयलींची आसा. सो हांगासर गांवाचे लोक येता, गांवा भायले आहा, सड्या वयले आहा, होणाचे लागचे गांवचे आहा पळय ते हांगा येवन गणपती व्हरता. फक्त चडशे लोक आतां चिकट मातयेचे व्हरता. आनी आतां जाला कितें की भायर आतां कोणीय अशे घेवन बसता प्लास्टराचे गणपती आनी ते सरकारान तेंचे बंदी घालची, विकूंक दिवचे न्हय प्लास्टराचे गणपती, कित्याक ते सारके बेगीन वेळ गाळना. आनी दुसरें म्हणटा ते हांगासर मॅन पावर कमी आसल्या कारणान आमकां माती मळपाक बी आमकां अशें त्रास जाता. तर सरकारा कडेन विनंती आहा की प्रत्येक शाळेन गणपतीच्या शाळेन मशिनां दिवची माती मळपाक. या वेलिंगकर चित्रशाळेन 90 वर्सां साकून मातयेचे पारंपारीक गणपती करतात. म्हणून कितलीशींच वर्सां जाली म्हजो पणजो आजो बापूय आमी ह्याच चित्रशाळेंत येवन आमचो गणपती व्हरता अशें सांखळेचो थळावो करण उसपकार हाणें सांगलें. म्हाजें नांव करण उसपकर, हांव सांखळे गांवचो नागरीक. ह्या वेलिंगकार शाळेन आमची जो आजो पणजो जे आमकां 80 वर्सां जालीं हांगासून गणपती व्हरता. हें आमकां आज्यान सांगिल्लें, आज्याक तेज्या बापायन सांगिल्लें आनी आतां आमकां आमच्या बापायन सांगलां की ह्या शाळेसून गणपती व्हरता. ह्या शाळेची खासियत म्हणजे कितें की हांगा सगळे गणपती सारके इको फ्रेंडली, म्हणजे मातयेचे करता, सारके पारंपारीक हातीन करता, पांयान सारके मळटा. सो सद्या कितें जालां ह्या शाळेचे प्रॉब्लेम म्हणजे जे हांगा भायर बसता गणपती घेवन ते सगळे पीओपीचे, सो ते एनवायरमेंट फ्रेंडली न्हू. सो म्हाका सगळ्या लोकां कडेन विनंती आसा की जास्तीत जास्त लोकांनी चिकट मातयेचे गणपती व्हरपाचे, ह्या शाळेंतसून व्हरपाचे, पीओपीचे हाडपाचे न्हू. गोमंतक टीव्ही खातीर संजना हंजुनकर. सोमारा वाळपय वेळूच न्हंयच्या देगेर 13 फुटाचो किंग कोब्रा प्राणीमित्र प्रदीप गवंडाळकर हाका सांपडलो. फाटल्या 2 दिसां सावन थळाव्या लोकांक तो दिश्टी पडटालो, देखून थळाव्या लोकांनी बेगोबेग प्राणीमित्राक कळीत केलें. प्राणीमित्र प्रदीप गवंडाळकर हाणें बेगोबेग थंय धांव मारून ताका धरलो आनी सुरक्षीत रान खात्यान व्हरून ताका सोडलो. हांव प्रदीप गजानन गवंडाळकर, एनिमल रेस्क्यू स्क्वॉडचो एक मेंबर. आज हांगा म्हाका वेळूच हांगा एक किंग कोब्रा मेळ्ळा, सादारण 13 फुटाचो लांबीचो आसलो. प्रदीप गांवकर वेळ सादर तेणी म्हाका कॉल दिलो आनी म्हणपाक लागलो अशें ब्रिजार एक नागीन आसा आनी मातसो चल आनी धर म्हणून. मागीर हांव गेलो थंय, पळयलें जाल्यार लोक खूब जमलेले आसलेले. तुळशीदास गांवकर तेज्या घरा कडेन आसले, तेज्या भाटान लोक खूब जमलेले आसलेले. मागीर ते लोकांचे डिस्टर्बाक लागून तो मातसो सकयल देवलो आनी सकयल वचोन हांवें तो धरलो. पण आतां इतल्या लागीं येवप, वेळूच हे साकूणचे वाळपयच्या 3 किलोमिटराच्या आसपासच आमकां हो किंग कोब्रा मेळ्ळा. पण इतल्या लागीं येवप, ह्या शहराक कनेक्टेड येवप म्हणल्यार मातसो विचार करपाचो विशय आसा. पण हांगा हो बहुतेक न्हंयसून व्हांवून येवं शकता, पण वेळसाच्या आसपास आसा ते रान ना. कारण ते सायडीन दाबोस आसा, हे सायडीन झारखंड आसा, कोपाड्ड्या आसा, तेज्या मदीं वेळ जाल्यार आसपास कितें येवं शकता. पण इतल्या लागीं येवप, शहराच्या कनेक्टींग लागीं येवप म्हणल्यार मातसो विचार करपाक जाय. किंग कोब्रा खंय मेळटा? किंग कोब्रा हे आमकां चडशी जंगलांनी तेंचे वास आसता, ते खंय बांबू आसता किंवा अशा जाग्यार ते चडशी आसता. पण शहराक लागून ते मेळना. आमकां कुमटळ म्हणा, करंजोळ म्हणा, हे तेन्ना सुर्ला बिर्ला ह्या भागाक आमकां चडशी मेळटा. ते म्हणजे ठाण्या, रिम्या जे रानाची वायल्ड लायफाची एरिया आसा, कनेक्टींग आसा,
त्या जाग्यार आमकां चडशी खुबशी मेळ्ळ्या पण पंचायत मंत्री म्हणून माविन गुदिनो फेल थारला देखून हे खातें ताचे कडल्यान काडून घेवन ताका बायल आनी भुरगीं उदरगत सारकिल्ले खातें दिवचे अशें म्हणून विजय सरदेसायान मंत्री माविन गुदिनोचेर परते फाट पेटयले. सरपंचाच्या मानधनांत केल्ले वाडीचें श्रय तूं घेता पूण तुमचें मानधन वाडोवन घेतलें ताजें कितें अशें विजय सरदेसायान माविनाक विचारलां. I don't know in what context he is using the word caretaker. I had suggested that Movin Budin is failing as a minister for Panchayat. And therefore he should be divested from that Panchayat portfolio and he should be given some other portfolio. For example, a portfolio like woman and child, because of his avowed dedication towards furthering the cause of women and child development. So I said give it to him. Now he's talking about some caretaker. What is caretaker? What is this thing of caretaker? He's a senior legislator. I have not understood this context of caretaker. I am not there to take care of the government. I am making a specific statement. The statement is that as a Panchayat minister he has failed. GI fund has to be given to Panchayats through a bribe, which has been accepted on the floor of the house by none other, even by the speaker. That money has to be paid in bribes. Eventually, Chief Minister of Goa had to step in and say that GI fund will be given directly into the accounts, automatic wire transfer. हे सांगतकर कितें तूं निष्कर्श काडूंक शकता की मोविन गुदिनान पंचायत मंत्री म्हणून तो फेल जाल्लो. पळय ना एसेंब्लीन आमी दाखयलें कसो फेल जाता तो. आतां आमी अशें पळयतात की इंडस्ट्री वर्सीस पंचायत जेन्ना येता तो इंडस्ट्रीक सपोर्ट करता. सो तो ते पंचायतीच्या खातीर कांय करूंकूच शकना आनी लास्ट आतां उरला ते सॅलरी तांचे तो कितें म्हणटात तो ऑनरेरियम तांचो जो वाडयला तो आपूण क्रेडीट घेता पूण एक वर्स न्हिदला. अरे तुमचो ऑनरेरियम तुमी वाडयलो रोखडो घेतलो मरतो जालो मरतो आतां वाडलो दिसता बरें. पंचायतीच्या लोकांक तांचे एक वर्सां लागता तुमकां इव्हेंट करपाक तुमचे कडेन पयशे आहा. सो तूं फेल जाला वो ना. गोवा मायल्स ॲपा वरवीं कदंबा बशींच्यो तिकेट्यो बूक करपाक सुविधा सुरू जाल्या पूण ही सुविधा सामकी जाग्यार पडपाक मातसो वेळ लागतलो देखून हो ॲप महामंडळाचें मनीसबळ कमी करचें ना. तिकेट बूक करपा खातीर बसीन कंडक्टर आसतले. कदंबा येरादारी महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकारान सांगलें. जाणट्या लोकांक ऑनलायन तिकेटी बूक करपाक जमचें ना देखून तांकां कंडक्टर लागतलेच. फुडें ॲपात जशी जशी सुदारणा जातली तेन्ना कंडक्टरा बाबतीचो निर्णय घेतले अशें तुयेकार म्हणटा. कदंबाच्यो सेवा डिजिटल जाल्यात. गोवा मायल्स ॲपाचेर तिकीट बूक जातली आनी पेमेंट ॲपा वरवीं करपाक मेळटलो. ॲपाचेर बसीचें ट्रॅकिंग जातलें आनी बसीचो वेळ आनी सुवात ॲपा वरवीं कळटली अशें कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकारान सांगलें. सध्या आमी हे सुरू करता डिजिटल हे बी करपाचें ॲप डावनलोड करून ते हे करचें पडटा. सो काही प्रमाणान जे सगळेच करपाक शकना जे जाणटे लोक बी आहा ते ॲप डावनलोड करून तिकेट बूक बी करपाक शकना त्या खातीर कंडक्टर बी म्हणटाले सध्या तरी जाय पडटले ते 100% लोक ते डिजिटलाचे म्हणजे ॲप डावनलोड करून ते करतले अशें जावपाक शकना. त्या खातीर कंडक्टर हे बशीचेर जाय पडटले हळूहळू ते मागीर इम्प्रुवमेंट जातकूर मागीर पळोवपाक शकता जाय पडटा काय ना ते. आतां सर सिस्टम कशी आसतली ॲपाची आतां बुकींग करपाची कशी अजून क्लॅरिटी ना कोणाकूच. बरोबर आता सध्या नवेच आमी सुरू केला म्हणजे हळूहळू तेजी पब्लिसिटी जावपाक जाय लोकांनी ते ॲप डावनलोड करपाक जाय लोकांनी ते पयशे आपल्या मोबायला वरसून ते ट्रान्सफर करपाक जाय. हे मातशें सिस्टम जावपाक थोडो वेळ लागतलो पण हळूहळू जातले. आमी सुरवात केल्या कसली गोष्ट पयलीं सुरवात करतना खूब डिफिकल्टी आसता पूण ते रोखडेच सक्सेसफूल जायना. हळूहळू ते सक्सेसफूल जावपा खातीर आमचे केटीसी कर्मचारी वर्ग सगळे तितून हेल्प करून आनी ते गोवा मायल्साचे जे कितें तेंचे कडेन टायप आहा म्हणजे तेय लोकांक हेल्प करून ते सुरू करतले आमी. त्याच प्रमाणे आयज आमी पळयता की त्या ॲपाचे वरवीं बाकीच्यो खुबश्यो फॅसिलिटी लोकांक मेळटल्यो कारण आमची आतां बस आतां खंय आसा केन्ना येतली त्या प्रमाणे लोकूय आपले समज अर्दे वर आपणाक आतां बस टायमी येवपाक जाता अर्दे वरा भितर आपलें कितें काम करपाक शकता. आतां टायमार येवन बस स्टँडाचेर उबो रावन ती बसीन बसून वचपाक शकता. इवन ताका समज दिसता की मदीं वयतना वाटेर आपलें आनी कितें काम आसा तो थंय देंवन
तेच तिकेटीचेर तो 2 वरां भितर दुसरे बशीचेर वचून तो आपलें काम करून दुसरे बशीर बसून वचपाक शकता. हे एक सुरवात आसा. ही हळू हे जातली. म्हाका दिसता आमी एक बरी सुरवात केल्या आनी हे जावपाची काळाची गरज आसलेली. कारण केन्ना केन्ना लोकां कडेन मोडचे पयशे बी आसना. कंडक्टरा कडेन मागीर ते दिवपाक टायम वयता. अशें केन्ना केन्ना बशीन झगडी बी जाताली. ती सुद्दां आतां खंय तरी कमी प्रमाणात जातले. कारण लोकांक आपल्या एपाचेर सगळे म्हणजे मोबायलाचेर सगळे पयशे बी तो दिवपाक शकता. सो एक बरें पावल कदंबान हें उचललां आनी म्हाका दिसता हें सक्सेसफूल जातलें फुडें. सरकारान हैदराबाद सावन लायटीचेर चलपी 100 बसींची ऑर्डर दिल्ली आसा. पूण तांकां लागपी बॅटरी भायल्या देशांतल्यान येता. देखून तांचो उणाव आशिल्ल्या कारणान ह्यो बशी गोंयांत येवपाक कळाव जाला. कदंब महामंडळ येता त्यो नवीन बशी सगळ्यो लायटीच्यो घेवपाक ना. गांवगिऱ्या वाठारांत चार्जिंगेची सुविधा उपलब्ध ना. देखून महामंडळान कांय डिझेलाचेर चलपी नवी बशी ऑर्डर केल्यात, अशी माहिती तुयेकारान दिली. सध्या आमचे कडेन एक आमच्यो 100 बसी आमच्यो त्यो KTC इलेक्ट्रीक बसी येवपाच्यो त्यो हैदराबाद कंपनी कडेन दिल्ल्यो इलेक्ट्रा. सो त्यो तेंचे एक थोडे एक बॅटरीचे कितें तरी प्रॉब्लेम्स आसा. ते बॅटरी तांकां अवेलेबल नासल्या कारणान त्यो आमकां मेळपाक मातशें डिले जाल्ले कडेन आमच्या ऑफिसांसून तांकां लेटर गेल्ले कडेन आसा की तुमी जे टायमा भितर बसीज आमकां दिवना म्हणून. सो तेंच्यांनी ते आपली डिफिकल्टी आमकां कळयले कडेन बॅटरीचे मातशे प्रॉब्लेम आसा. तांकां त्यो बॅटरी मातश्यो व्हडल्यो लागता आनी त्यो आउट ऑफ इंडियासून त्यो बॅटरी येता. त्यो मातशे डिले जाल्या कारणान ते बशी आमकां पावपाक मातशे टायम जाल्ले कडेन आसा. निदान फुडल्या 1-2 म्हयन्या तरी बशी आमकां त्यो पावतल्यो. आता बशी ऑर्डर करतले आमी फक्त इलेक्ट्रिकूच KTC हे करतले डिझेलाची आमी आतां सध्या थोड्यो बशी घेवपाचे केले. आमी टेंडर बी जाला आमचे. कालच्या पयरच्या पेपरार बी ते बॉडी बांदपाचे बी टेंडर ते सगळे आमी पेपरार बी दिल्ले कडेन आसा. सो डिझेली बशी कित्याक आमच्या गोंयांत सध्या सगळेच बशी इलेक्ट्रीक बशी आमी अश्यो ग्रामीण भागांत बी इलेक्ट्रीक बसी वचना. त्या जाग्याचेर त्यो डिझेल बशीच वयचे पडटा. त्या खातीर थोड्यो डिझेली बशी घेवच्यो पडटा. समीप नार्वेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय दिगंबर कामतीचेर सामको तुटून पडला. उदरगतीच्या नांवा खाला मडगांवांत रॅकेट सुरू आसा. पार्किंग प्रकल्प येता तो आमकां खबर आशिल्लो, पूण ह्या प्रकल्पाचेर रेस्टॉरंट येता ह्या विशीं मडगांवच्या नगराध्यक्षाकूय कल्पना नाशिल्ल्याचें विजय सांगता. दुसरे वटेन सोनसड्याचेर सांचून राविल्ल्या कोयरा वयल्यानूय विजय सरदेसायान कामतीचेर बरेच फोग काडले. And as a political party and as a neighbor of the state of constituency of Mumbai, it becomes my bounden duty to also think good of the neighbor. You must have read in the Bible, they say, love thy neighbor. So if you love the neighbors, your neighbors, you have to do something for them. You have to prevent the constituency from collapsing. Today it is collapsing. With lack of vision, lack of action, and vested interest. Digambar Kamath has started trying to construct a restaurant on a parking lot. That restaurant was never there. His own chairperson is saying that there was no such restaurant planned at all. Suddenly a restaurant has come there. So there are rackets being done in the name of development. And therefore I think our party's bounden duty is to step in, see that injustice to Madgaon stops and Madgaon retains its old glory. काल तुम्ही ते सॉन्सर्डार कितें तरी सॉन्सर्डार जें कितें चल्लां म्हळ्यार जें कितें मेस जें कितें चल्लां तें वचून आमी पळयलो. सॉन्सर्डाचेर सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान जें रेमिडिएशन करून जें आशिल्लें तें केलें ना. पूण सॉन्सर्डाचें शेड जें आहा तातूंत 10,000 मेट्रीक टन वेट वेस्ट कुसता. आनी हें म्हज्या मतदारसंघांत आहा. तो सोंसडो सोडून आनी एक सोंसडो नवो जाला कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्या स्टँडा कडेन. सो नवो सोंसडो खंय कितें हाडून डंप करता मडगांवची वेस्ट. तो मडगांवचो आमदार जर गाजोवंक सोदता की कावन्सील आपल्या कडेन आहा तो डंप नवो सोंसडो बंद कर आनी तूं तुज्या मतदारसंघान व्हर हें सांगपाक हांव मेसेज दिवपाक काल गेल्लो. SGPDA मार्केटान दिसान दीस कोयराच्यो राशी वाडत आसा. फाटल्या फावट ह्या कोयराक लागून व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आनी त्या वेळार SGPDA मार्केटांतल्या कोयराचो विलो लायिल्लो. पूण ह्या मार्केटांत परतून कोयराचे ढीग वाडिल्ल्यान थळाव्या लोकांक त्रास सोंसचे पडटा. देखून बेगोबेग ह्या कोयराचो विलो लावपाची मागणी योगेश नागवेकर हाणें केल्या. लास्ट टायम आमी SGPDAच्या संदर्भान SGPDAचो कचरो करपाचे जे पळय हांगा प्रॉब्लेम जे चालू आसा ताजे बद्दल लोकांक सूचना दिल्ली. आज पर्यंत तेजें सोल्युशन ना. मदींच तेणी कचरो क्लियर केल्लो मदीं हालीं
सो आता परिस्थिती अशी आसा की SGPDA म्युन्सिपालिटीचे घालता आनी म्युन्सिपालिटी SGPDAचे घालता. अरे तुमच्या वाद विवादामध्ये लोकांक कित्याक त्रास रे? देशाचो प्रधानमंत्री जो आसा ताणें हालीं 1-2 वर्सां 3 वर्सां फाटीं कितें म्हणटा तें क्लिनिंग ड्रायव्ह स्टार्ट केल्ली. बेजिकली इट वॉज स्वच्छ भारत अभियान. सो आज अशें दिसता की हेंच्या वादा मदीं कचरा करोय अभियान जें चालू आसा, म्हणजे कचरो जो चड करता पळय ताका चड क्रेडीट काय पॉयंट्स अशें कितें कॉम्पिटिशन बी तुमचे मदीं आसा. तुमकां लागून दुर्गंधी जाता हांगा, लोकांक त्रास जाता, हातूंत भितर लोकांक डेंगू जावपाक शकता. सादे सादारण जे ट्रेडर आसात तांकां पसून डेंगू समज जाल्यार तांचें पोट कशें चलतलें. सो लास्ट कन्क्लुजन हेजेर आयिल्लें की कलेक्टरान स्पश्टपणे दोनूय वटेच्यान बाजूंक लेटर दिल्लें की प्लीज गेट अ सोल्युशन ऑन दीस. Municipality has to get a solution in coordination with SGPDA. Otherwise, this is a new upcoming blunder. This can lead to a mini pandemic also. So please wake up. ह्या आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. सुहाना मसाले के एक पैक पर पाइए दूसरा पैक बिल्कुल फ्री. आज ही घर लाइए, डबल मजा पाइए. मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो